कब्रस्तान, मसणभ आणि सिमित्रीच्या उणावासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठान म्हापसा, फोंडा आणि मडगांव पालिकेक नोटीस धाडल्यात। गोंयांत 265 परस चड दहन आणि दफन भुंयांचो उणाव आसा। ही सगळ्याच धर्मियांची समस्या, पूण कोर्टात वकिला शिवाय एकलो झगडटा तो 75 वर्सां पिरायेचो जाणटेलो शेख मंजूर कादरी। सनदशीर मार्गान सगळे दरवाटे धोडायल्या उपरांत निमणे कडेन तो कोर्टात गेला। केशींचे गांभीर्य मतीत घेवन कोर्टान वेगान पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। गोंयांतल्या 191 पंचायतींनी हिंदू खातीर 43 मसणभ, क्रिस्तांवां खातीर 50 शिमित्री जाल्यार 172 कब्रस्तानांचो उणाव आसा। ते खातीर सनदशीर मार्गान झुजपाचो शेख मंजूर कादरी ह्या जाणटेल्यान निश्चय केलो। फायली घुंवपाक लागल्यो। पंचायत संचालनालय, गोवा ह्युमन रायट्स, मुख्य सचिव, राज्यपाल आणि उपरांत दिल्ली अल्पसंख्य आयोग मंत्रालया मेरेन, पूण कांयच उपयोग जालो ना। देखून तो स्वताच हायकोर्टात गेलो। 7 ऑगस्टाक घाल्लो त्याचो अर्ज कोर्टान दाखल करून घेतलो। कोर्टान म्हापसा, फोंडा आणि मडगांव पालिकेक त्या संदर्भात नोटीशी धाडल्यात। पळयात शेख मंजूर कादरीचे म्हणणे। गव्हर्मेंट अभ्यास न करता खंयची जागो दिता कचऱ्याची आणि मागीर प्रॉब्लेम करता ते आमकां फक्त फुटबॉल समजला कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटीज, नॉट आय एम स्पीकिंग अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर हिंदूज ऑल्सो। मारगांव कब्रस्तान इट इज 150 इयर्स ओल्ड कब्रस्तान आहा, ती जागो पावना कित्याक सालसेताचे एंटायर 90% लोक थिंगा पुरता आनी ती जागो दोंगराचेर आहा, मळे व्हरपाक खूब त्रास जाता। म्हणून सरकारान तेजे कुशीक बी जागो दिल्ली 7000 स्क्वेअर मिटर, ते बी काडून घेतले सरकारान। ही परिस्थिती मडगांवची आहा, कळ्ळें? मडगांवची परिस्थिती। म्हापशाची तेच परिस्थिती। म्हापसान एकूच कब्रस्तान आहा, परंतु 38 विलायत पंचायती लोक थिंगा पुरता कब्रस्तानान। तर ते हांव कोर्टाच्या नजरेन हाडून येयलो। तेज्या मागीर फोंड्याचो प्रश्न येयलो। तो फोंड्या प्रश्न येयल्या मागीर हांव सांगलें कोर्टाक की फोंड्याच्या ज्युरिडिक्शनान कब्रस्तान ना। तर ऑन बेस एडवोकेट कितें सांगता की नियर बाय कब्रस्तान आहा, तर हांव कोर्टाक नजर हाडलो की नियर बाय कब्रस्तान ते विलेज पंचायतीक आहा। ज्युरिडिक्शनान जेन्ना कायदो आहा, म्युनिसिपालिटी एक्टमध्ये बरयल्लें आहे की इट इज अ ड्युटी ऑफ द लोकल बॉडी टू प्रोवाइड द लँड टू मेंटेन द लोन, आणि कायदे कोणूच पळयना। कायदे कोण पळोवपाचे? हाचे आदीं पैरा मयेच्या मिनरल फाउंडेशनाचे मसुंडेत थळाव्यांक मडे लासपा पासून ग्रामस्थांनी आडावपाचें प्रकरण घडलेलें। मात त्या वेळार कायद्याचेर बोट दवरचे बदला मामलेदारान 80 वर्सां सावन रावपी थळाव्यांक आउटसायडर्स अशें घोशीत करून गांवांतल्या लोकांनी आडायल्ले मडे दिवचल पालिकेचे दहन भुमीत लासपाक लायिल्ले। पळयात मामलेदारान त्या वेळार दिल्ली प्रतिक्रिया। Villagers and also their migrants, and that time one amicable solution was arrived that the villagers will take an undertaking from the family of Kallappa Chikodi and also other migrants, outsiders। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।